नमस्कार, योगा तुमका सगळ्यांक. माझे नाव सिद्धेश नाईक उर्फ घराकडे म्हणटा म्हाका सनी. देव बरे करू. उमेदीन ताळयो वाजोवन योकार जो केलो तुम्ही सगळ्यांनी. तो इसी बात पर आओ सुनाओ प्यार की कहाणी. काणयेची सुरवात जाता गोयच्या सुप्रसिद्ध डान्स ग्रुपांतल्यान मेस्मरायझर्स इंडियाचे नाव दिल थांब के बैठेगा काहीच घेणार काणयेची सुरवात करता हांव. तर एक हिरो आणि एक हिरोईन. तर हिरोईन इज फ्रॉम म्हापसा आणि फोण्या हो हिरोचो गांव. तर हिरोईन इज फ्रॉम म्हापसा आणि फोण्या हो हिरोचो गांव. हिरोईन जर सॉफिस्टिकेटेड आयस टी जाल्यार हिरो गंजन घातलेली गोडाची कुटीच्या. तर ती मेळी कशी? तर जालें अशें, हिरो पणजे येतालो रिहर्सलीक आणि ओग्गी सायडीक बसा. हिरो पणजे येतालो रिहर्सलीक आणि ओग्गी सायडीक बसा. एन्थुजियास्टीक आमची हिरोईन तेका पळोवन विचार करी, हा माणूस असा कसा? तर हाऊ डिड द ब्रेकिंग ऑफ द आयस इज द हॅपन? तर जालें अशें, क्वालिटी किपॅडाच्या जमान्यात तेन्नाच आयिल्लो टचस्क्रीन फोन. क्वालिटी किपॅड म्हणजे बट्टनांच्या जमान्यात तेन्नाच आयिल्लो टचस्क्रीन फोन. एंड आय गेस फोन वॉज वन ऑफ द रिझन तांचे आयलेज रॉंग. तर जालें अशें, हिरोच्या फोनात रेट्रिका नावाचो हो फिल्टर पळोवन हिरोईन जाली हॅपी. कानात ताच्या हात घालून हिरोईन म्हटलें, हे चलो लेट्स टेक अ सेल्फी. शाय सो इंट्रोवर्ट शा हिरोच्या मन ही मन में लड्डू फुटा. आयुष्यात पहिले फावटी इतले सुंदर दिसपी चलयेन आपल्या वांगडा फोटो काडलो हे चिंतून त्याच्या मनात आयली उमेदीची लाटा. सोशा भशेन दात तशे गुगवीत जाचे गाल, हासऱ्या तोंडाचे बेफिक्र मनाचे इंद्रधनुष्या भशेन रंगबिरंगीत ताचे बाल. तर लॉंग स्टोरी शॉर्ट, गेली अशी खूपशी वर्सां, गेले असे खूपशे पावसाळे. फोण्या म्हापसा फोण्या करता करता तांचे नक्षत्र फायनली जुळ्ळे. घरा जरी सांगून असले पूण हिरोईनीच्या आईक एक दीस कशें तरी कळ्ळें. बट जस्ट लायक द डॉटर, आई वॉज कूल. आईन सोमतेच बाबाक सांगून हिरोक जावंय म्हणून केलो कबूल. तर हिरोनूय केले धाडस आणि सोमतेच आपल्या पप्पाक सांगले. नाव सांगच्यात पयलीं फाटल्यान त्यात मुम्मान विचारलें, कोण? प्रज्ञा मरे. अजाबान आपली तकली खाजयत हिरोन विचार केलो, हिका कशें कळ्ळें? मुम्मा ज्योतिष्य काय कितें माझी? फाटल्यान त्यात परत आवाज आयलो, ज्योतिष न्ही शाण्या, आवय हांव तुजी. तर अशी ही एक आगळी वेगळी काणी. फायनली दोनच दिसांनी हीच हिरोईन जातली माझी राणी. बट बिफोर ऑल दॅट निमाणो एक मनातलो विचार मांडलो. मम्मा पप्पा आई बाबा आणि आमच्या पुराय फॅमिलीक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. पोयम काबार जाली, पण वयता वयता एक बारीकसो उखाणो घेता. केरी आमचो गांव, गांवान एक गोठो आणि गोठ्यान एक गाय. गाय दिताली दूध आणि दुधार येताली साय. कुळाघरान आमचे घर आणि घरा सायडीक एक बाय. आसली खूपशी फुलां पूण दिसोना बटरफ्लाय. चल फूल जाता हांव, पूण ह्या फुला वांगडा फुलपाखरू म्हणून प्रज्ञा तूच जाय.